म्हजें नांव फेल्सी लोबो. काणयेचें नांव उजो आनी धुंवर. बरयणार देवादीन हेरोल्ड पियूस. म्हाका सरकारान एक हुद्दो दिला. ह्या हुद्द्या संगी थोडीं हक्कांय म्हाका लाभल्यांत. म्हज्या कामाच्या परिदेच्या सुत्तुरांत हांव हेरांक उठ बस करूंक शकतां. तशेंच म्हज्या हाता सकयल काम करतल्यांक कसलेय आदेश दिवंक म्हाका जाता. कानून म्हणल्यार रक्षणेच्या हत्याराद्वारे हांव आसपासांत शांती समाधान हाडोवंक प्रयत्न करतां. भोंवतीचें वातावरण गालाट्या विणे उराशें पळयतां आनी भोंवारी कसलीय असंगत घटना घडनाशें परिगत सांबाळतां. म्हाका सरकारान एक जीप दिलां. त्या जिपा संगी एक ड्रायव्हरय म्हाका मेळ्ळा. म्हजें काम ह्या वाहनाचे सवलताये वरवीं तुर्तान वेळाचो विबाड नासता सलिसायेन जाता. तशेंच घरच्यो खासगी राटावळीय सुलाबायेन तिरसियेत. दफ्तराचें काम केल्ले परिस म्हज्या बायले भुरग्यांक भोंवडावचें आनी बाजारांतावन घराक जाय तो सामान हाडचें कामय ड्रायव्हर जिपाद्वारेच करता. म्हाका सरकारान एक रिवाल्वर दिल्या. गालाट्या वेळी म्हजो हुद्दो दाखोवंक, आदेश दिवंक, बेश्टावंक, कानून शांती म्हूण बोबाटून सार्वजनिकां मदें बें हाडोवंक ह्या रिवाल्वरा वरवीं म्हाका चड बळ आनी धैर्य येता. झगडें गलाटो जायनाशें पळोवचे परिस देशद्रोहींक, भयोत्पादकांक, आकांत उपजयतल्यांक, कोमवाद प्रसार करून शांती बिगडायतल्यांक, तशें दुस्मान देशाच्या एजंटांक धरून दिवचें कामय ह्याच रिवाल्वराच्या धैर्यान जाता. आजकाल राजकीय मुखेलींच्या भद्रतेक म्हाका इल्लेशें चडस नियुक्त करतात जाल्ल्यान केन्नाय केंद्रीय मंत्रीच्या रकणे खातीर ड्युटी पडटना ती घेवन दीस रात म्हणले परी चतूर रावचें पडटा. काणयांनी बरयल्ले परी म्हाका ही रिवाल्वर मात्र बोल्सांत दवरूंक जायना. म्हज्या पॅन्टाच्या बोल्सांत ती रिगयल्यार कुडीक तोंद्रेस्त दिता. थोडे रिवाल्वर आनी पिस्तुलेचो फरक नेनासले की तेंय कशेंय बरयतात. ती बोल्सांत विशेव घेताली, पेंकटाक लिपयली, उजो वंकली, 7 गुळे उसळ्ळे इत्यादी. हांव कांय एनकावंटर स्पेशलिस्ट न्हय. आकांतवादींक, भयोत्पादकांक, उग्रगामींक, चोर डाकू लुटकार कुणीगारांक वा रेपिस्ट आनी बॉम्ब स्फोटकींक सोदूंक धरचेंच म्हजें प्रमुख काम न्हय. केंद्रीय सरकाराच्या विभागांत लिपतीं गुप्तीं आसून म्हजो हांव वावर भोवूच प्रामाणीकपणी करून आसतां. हांव पुलीस समवस्त्रां न्हेसना तरी पुलिसांच्या मदेंच तांच्या सांगाताच चडताव म्हजें काम करूंक पडटा. पुलीस अधिकाऱ्यांक गरजेचे इशारे, माहेत आनी आदेशय दिवचे पडटात. ह्या वेळार खुद्द जिवाची भद्रस्ती आसना, पूण परवा करूंक ना. मरण मुखारच नासता, पूण भियोंक नजो. देशा खातीर जीव अमानत जाला. जय भारत माते म्हणाजे. तोच हुद्दो, तेंच जीप आनी तीच रिवाल्वर ह्या गडितांची साक्ष दितात. मरण पर्यंत दुखी बोगणांक घेवन जिवची गडितां. इंटरव्यू बोर्डार आमी तेग आसां. दत्ता, जडेजा आनी हांव. ते दोगूय म्हज्याकी चिक्केशे ल्हान हुद्द्याचे. स्टेनो ग्रेड 2 हुद्द्याक एका अभ्यर्थीक विंचून काडूंक आसलें. 36 सलयो आनी 16 सले आयिल्ले. हांचो इंटरव्यू घेवंक एके चलयेक विंचून काडूंक आसलें. सकाळीं तावन येदोळ वरेग 17 जाणांचें संदर्शन अखेर जाल्लें कोण्णा. येदोळच्या 17 जाणांत 12 चेडवां. एका वरणी एक वूंच, चुरूक, सुंदर, शिकपी. थोडीं नमन्यावार वस्त्रां न्हेसून, इल्लें आंग प्रदर्शन करून, मेकअप सारोवन, शेल दाखोवन आमचें मौन ओडूंक प्रयत्न करचीं पाशार जावन गेल्लीं. सत सांगचें तर तांतलीं कोणूय आमकां जोगतीं न्हय. पूण सांजे भितर एकल्याक तरी विंचून काडचेंच आसलें. कमीन. दत्ताच्या ताळ्याक म्हजी जांबाय कुडके जाली आनी हांवें बागलाचेर दिश्ट घाली. हेरां चेडवां परी हें एक चेडूं. गुड मॉर्निंग सर म्हणून तें भितर आयलें आनी आमचे मुखार उबें रावलें. सावळें, सांगचें तसली कांय सोबाय ना.
सादें कापड न्हेसलां, मिरयल्ली बाजू, बारीकसो जीव, हातांत एक प्लास्टीक फोलयेंत थोडीं कागदां. बसयेत म्हणालो दत्ता. थँक्यू सर म्हणून तें बसलें भोव नाजूकायेन. आमी संदर्शन घेतना व्यक्तीच्या नडत्या वयर विशिश्ट ध्यान दितां. पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यूचो एक भाग म्हूण समजतां. अभ्यर्थी कशें भितर येता, कशें बसता, कितें उलयता, ताचें नेसण, ताचे हावभाव, चलन वलन, उलोवण्या रीत, नडतें नटन, ताचें ज्ञान समजणी, जानवाय आनी IQ तुकतां. ह्या चेडवांतय कांय विशेशता नांस म्हणले परी दिसताना सट्ट करून ताचे दोळे म्हाका भेटले. निळे, भोळे, जळजळीत दोळे. कितें शिकलाय? जडेजान ताका विचारतना हांवें म्हज्या मेजा वयर आसचें ताचें फायल पळयलें. थंयसर कागदाचेर ताची बायोडेटा बरयल्ली आसा. तस्वीर आनी शिकापय. सोनल रावल BA केलां सर, 2री क्लास पास. उपरांत कंप्युटर सायन्स शॉर्ट हँड कोर्स केला. तें अपधेरान म्हणालें. संदर्शन दितना सर्वांकय एके रितीची कावजेनी आसता. जापी दितना एका रितीचें कंपन तांच्या ताळ्यां वरवीं कळीत जाता. उतरां गाग येतात. अस्पश्ट जावन सारकीं समजनासले परी जातात. अभ्यर्थीन भिवकुरपण पयस करूंक कश्टोवचे परी दिसता. एक्सपिरियन्स काय? दत्ताचें सवाल. येदोळ ना सर. कंपीत ताळो गळ्यान शिरकल्ले बरी. कित्याक? असंबद्ध सवाल. साबार कडेन कामाक प्रयत्न केलें. खंयसरी काम मेळ्ळें ना. निराशा, अपधेर, बेजाराय. खंय तरी काम मेळचें तितलें सलीसकाय ना. हें भारत. करोडो युवाजन शिकपी, काम मेळनासतना बेकार भोंवचो देश. इन्फ्लुयन्स नासता वा पोदोर ना तर काम मेळचें कश्टाचेंच. हांवूंच म्हजें शिकप जातस कामाचे सोदनेर कितलेशे म्हयनेभर नोकरी मेळनासतना ओद्दाडून आसुल्लों. संदर्शनां दिवन थकुल्लों. कितलेशा प्रयत्नांनी असफल जाल्लों. कोणीच बिरमत पावनासल्या वेळार सगळोच हरवल्लो. तरी पोदोर नासता, इन्फ्लुयन्स नासता, फकत प्रतिभा दाखोवन ह्या हुद्द्याक पावल्ली गजाल दुसरीच म्हणया. केंद्र सरकारान चलोवची कॉम्पिटेटिव्ह परिक्षा बरोवन तातूंत उत्तीर्ण जालेल्यान एक बरें सरकारी काम म्हाका लाबल्लें. हर एक कडेन एक्सपिरियन्स मात्र विचारतात. तेंच मेळना जालां. संकश्ट, सलवणी, दुखी बोगाप ताच्या ताळ्यांत मिसलाल्लें. हांवें फायलांत ताच्या प्रोफायलाचेर नदर चलयली. प्राय 23. जात हिंदू. बापायचें नांव दिवंगत बिपिनभाय भरतभाय रावल. बापय कितें करतालो? कितेंपणी विचारचें म्हूण हांवें जीब आलयली. ताच्या दोळ्यांकच पळोवन तें दुखी तरी जळजळीत दिसतालें. मिल्लांत काम करतालो. बापायच्या नापणाचो उडास ताच्या वदनार बावडेपण हाडय लागलो. कसो मेलो? मरोंक ना, ताका जिवीशी मारलो. उतरांनी रागाचें मिश्रण आसलें. कोणें? सरकारी पेट्यान. फारीकपणाचे दाव, कोडसाणीचे वंकारे. सरकारी पेटो? आमकांच गी हाच्यो कोटो? वय सर, ती लांब कथा. दुखी उसार ताका जिरोवंक कश्ट सेसताले. ताचें भें मायाक जाल्लें. धैर्य मिश्रीत उद्वेग बरीत उलोवणें. व्हड ना सांग म्हणालो दत्ता. उक्तें जाल्ल्या बागलाचेर दफ्तराचो चपरासी च्यायेचीं कप्पां घेवन उबो आसुल्लो. दत्तान ताका ह्या चेडवाकय च्या दिवच्याक इशारो दिलो. कोमवार झगडें चलतालें सर. सगळें शहर जळटालें. म्हजो बापय कामाक वचोंक जायनासतना घराच आसुल्लो. आमच्याय घराच्या परिसरांत कर्फ्यू घाल्लो. मिलिटरी सोजेर रस्त्यांनी भोंवताले. रातीं बंदूक, मेशीन गन इत्यादी धरून मार्च करताले. आमचें घर दर्यापूर काणपूर विस्तरणांत आसा. टावरा लागीं. थंयसर मुस्लीम निवासी चड, हिंदू उणे. तें रावलें. दुखी बोगणाक तडवूंक जायनासता. हांवें च्यायेचें कप्प उज्याचें किटळ पेटोवन येतालें. हांवें च्यायेचें कप्प ताचे मुखार लोटलें, पूण ताणें कप्पाक हात लायलो ना. थँक्यू सर. म्हजो बापूय हिंदू.
तरी हिंदूवादी न्ही. भक्तीक तरी जात आनी धर्म म्हणून झगडचो न्ही. आमी 5 जाणां भुरगीं आसां. हांव मालगडी शिकतालीं. म्हजे फाटलीं शिकतात. जोडूंक एक जीव आनी खावंक 7 तरी आमी सुखी समाधानी नासल्ल्या. ताच्या उतरांनी दूख मिसलाल्लें. आपल्याच जिविताची कथा तें सांगतना म्हज्या मती पडद्यार तें चित्रण नीज देखल्ल्या परी म्हाका भास जातालें. पेटुल्लो उजो हळू विस्तारून येतालो. त्या दिसा अजागृतकतेन म्हणले बरी आमच्या घरचें मुखलें जनेल उक्तें आसलें. भायर वातावरण शांत आसलें तरी केदाळय कितेंय जावची साध्यता आसली. आनी तशेंच जालें. सांजेच्या सोडून 5 वरां आरशें एकच फरा रस्त्याच्या कोनशात हांवन गलाटो प्रारंभ जालो. एक भिरांकूळ आवेशान भरलेलो लोकांचो हिंड हातीं उज्याच्यो दोंद्यो आनी पेट्रोलान तयारिल्ले बॉम्ब घेवन भोवतींच्या घरां आनी दुकानांचेर आक्रमण करूंक लागलो. भियानशें म्हजो बापूय उक्तें आसलें जनेल बंद करूंक गेलो आनी घडीभर भायलो गलाटो पळोवंक पडलो जायचे. भयंकर स्वरुपान देसवाट करून मुखार येवचो मातांतल्यांचो जमो आमच्या घरा मुखल्यान पाशार जालो. आनी तांच्या त्या गलाट्या फाटल्यान मिलिटरी सोजरांचो मिशीन गन्नांचो आवाज सादलो. तें श्वास सोडच्याक रावलें. तितलेंच एक व्हड बोबाट घालून म्हजो बापूय जनेला कडेन कोसळ्ळो. तें कसकसून रडलें. सर उजळटालें. तें सत सांगतालें. एक जिवें जिवें सत. बिपीन भरत रावल जनेला कडेन मरून पडिल्लो. टावारा लागींच्या घरा भितर. बिपीनबाय भरतबाय रावल तें नांव घडये घडये म्हजे मतींत तुपूंक लागलें. काळजाच्या कोनशांक दनसूंक लागलें. एक अमानुश सक्तेची तोपणी म्हज्या शिरांनी उदेवन आयली. विपरीत ताची दूख. हांव शेळे रितीर कंपलों. त्या सरकारी पेट्यान निरापराधी म्हज्या बापायचो जीव हे रितीर चिवोवन काडलो तरी कोणेंच कितेंच केलें ना. तें सुस्कारतालें. आमी कोणूच कितेंच उलोवंक ना. घरा भितर फार सोडून असहायक म्हज्या वडिलाक त्या पुलीस पेट्यान जिवेशी मारलो. सरकारी कायदे रक्षण शांती म्हणून त्या सरकारी अधिकारीण आपणाक एक बंदूकगी पिस्तूलगी दिल्या म्हणून दर्प दाखोवन कितेंच सूख करिनासलेल्या म्हज्या बापायच्या हृदयाकच भेसां करून ताचो प्राण उबयलो. सर उलपल्लें. तें आपल्या उतरां भग्नांनी पिगळोवन सेंतिमंतांचे उमाळे सोसूंक तांकां नासता म्हाकाच गाळी दितालें. वय म्हाका उडास आयलो. त्या दिसा फरामस घडिल्ली. हांव म्हज्या हुद्द्याक घेवन म्हाका दिल्ल्या जिपाचेर बसोवन रिव्हॉल्वर पेंगटाक कोवून त्या विस्तारणाक पावून शांत आसली फरीगत एकच्छाने बिगडाल्ली. मिलिटरी सोजरांचें कितेंच बेन आसलें परी दोंबी आदारचो लोका हिंड हातीं मरणा दूत जावन आसचे पेट्रोल बॉम्ब घेवन म्हजे मुखल्यान पाशार जावन धांवताना हांवें तांकां बेश्टावचे खातीर हेस्स रिव्हॉल्वर हातावन फार सोडिल्लो. एका आवेशान बोबाटून हातांतली दोंदी देगेच्या घरा बागलाक उडोवच्या युवकाक बेश्टावंक. पूण एक भिरांकूळ बोबाटीची किंक्राट म्हाका मुखल्या घरा भितर तावन आयकल्ली. बिपीन भरत रावल एकलो प्रायवंत निरापराधी व्यक्ती म्हज्या रिव्हॉल्वराक बली जाल्लो. उजो पालवल्लो. त्या उपरांत कितेंच विशिश्ट जालें ना. कोमवार गलाट्यांत मरण पावल्ल्या 100 हिंदू मुस्लीम 2 क्रिस्तांवां मदें बिपीन एकलो जावन मिसलोन गेलो. पूण दुवर आनीकय उरलो. त्या उपरांत बिपीनबाईचें कुटुंब कशें जियेता तांची गत कसली जाल्या म्हणलें कितेंच विचार करूंक वा पळोवंक हांव गेल्लो ना. पळकुरे रितीर हांव फरारी जाल्लो. पळापळ अपधैर्य सूख केल्लें बोगाप कुनिगारा परेनचें वर्तन पापी राक्षसी कर्तूब. म्हजो बापूय मेलो वय. पूण मेल्या उपरांत मिल्लात हांवन ताचें कितें देवें आसा तें कितेंच ताका मेळ्ळें ना. सरकारान कितेंच केलें ना. त्या फटपशी कुनिगारांनी कांय केलें ना. आमकां उतरां सुटलीं नात तेंच मुंदारी लागलें. सरकारी दफ्तरांनी पोलीस इलाक्यांत आनी म्हजो बापूय काम करूंक आसल्या मिल्लाच्या धनया लागीं कितेंय विचारूंक गेल्ल्या म्हज्या कुडीचेरच तांची दिश्ट भोंवताले शिवाय म्हज्या कुटुंबाक सहाय करचें बरें मन कोणाकच नासलें.
म्हाका आनी म्हज्या आवयक सर्वांनी बरेंच सतयलें. परत परत बेटकरीशें भोंगयलें. उजो उजो उजो. ताचे भोंवती पाकें हुलपावचे परीचो उजो जळटालो आनी तो ताचें सर्व भस्म केल्ले परी सगळ्यांच जिवीत गोबोर करून नास केल्ले परी तांकां उलपायतालो. कोणेंच कितेंच सहाय केली ना. ताचें हुस्कारीत रडणें जळत्या उज्याच्या राशींत उरिल्ल्या गोबरा बदलीं पेटोवन उरिल्लीं खेंडां उस्तूंक पावुल्लें. वय, ताचे खातीर हांवें तरी कितें केलां? ह्या हुद्द्यान कानुनांत असल्या 100 दंपळ्यां वरवीं कोणेय म्हजी सूख म्हणून बोट दाखोवन म्हाका सुखीदार करची साध्यताच नासली. शांती सांबाळचे खातीर हांवें म्हजें कर्तव्याचें पालन केल्लें न्हय. पूण आतां ह्या मुरमुरण आसल्या केंडांतलो धुंवर परत परत हुस्कोन उबोन येताना हांव म्हजी ही रिवाल्वर हप्त्याक एक फावटी पुसून नितळ करतां. पूण तांत उसळिल्ल्या गुळ्याक आनी पासळिल्ल्या उज्याक बली जाल्ल्या एका मानव जिवाक हांव पुर्तो विसरून गेलां. धुंवरू धुंवरू भिरांकूळ रितीन म्हाका हो दसूंक लागलो. बांदपास हाडून थाळो फुमार करूंक पावलो. तळमळे, दूख, वळवळे, खंत